इटिंग द रायट वे म्हणजे कितें म्हणून कन्सायज सांगतले जाल्यार इटिंग द रायट वे म्हणजे जर आमकां भूक लागली आणि ती भूक आमी जर रेट केली ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 जाल्यार ॲट 2 वी शूड आमी जेवण सुरू करूंक जाय. 5 ऑन दॅट स्केल पर्यंत रावप ना. तितली चड भूक लागत सर जर आमी रावली जाल्यार ओवर इटींग जाता, चड खावप जाता. त्या प्रमाणे जेवतना केन्ना स्टॉप करप जेवण. तर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 परत रेट केले जाल्यार ॲट 8 पोट भरसर खावप ना. दुसरें म्हणजे टायमींग. रातचें जेवण 8 पर्यंत खावप बरें आनी सकाळी ब्रेकफास्ट जर आमी परत 8 केलो जाल्यार तितलो 12 वरांचो रेस्ट बॉडीक मेळटा. इंटरमिटंट फास्टींग जाता. आणि जेवतना आमी खंयच्या स्टेट ऑफ मायंडान आसता म्हणजे आमी खाईन खाता कितें चिंतून खाता जाल्यार वी आर इन अ आमी सिंपथॅटीक स्टेटीन आसता. तातूंत अब्जॉर्प्शन सारकें जायना. सो जर आमी एका रिलॅक्स स्टेटीन आसा जर आमी जेवणाचेर अटेन्शन दिवन खाता म्हणजे जर आमी खंयचेंय रुचीक जेवण पळयलें तें पळयतकरूच त्या वासानूच आमच्या तोंडान उदक सुट्टा. ताका म्हणटा रोमॅन्सिंग द फूड. म्हणजे सगळे सेन्सीस इनवॉल्व करप आनी रूच काडून अटेन्शन दिवन जेवप. सो वी आर तेन्ना आमी पॅरासिंपथॅटीक फेजीन आसता. तेन्ना जेवप बरें जाता. चवथें म्हणजे चाबून खावप जेवण. आमकां खबर आसा बट तें जशें जायना 10 ते 12 वरां कित्याक आमकां टायम नासता आमी घाईन खातात. सो ह्यो खूब ल्हान गोश्टी आसा बट तातूंत खूब फरक पडटा फॉर जर आमचें जेवण बऱ्या भशेन आमकां पचूंक जाय जाल्यार.